वेदांताच्या दिवचलचे मायनीचेर काम करपी कामगारां खातीर खोशयेची गजाल। कामगारांचो चार्टर्ड डिमांड मंजूर करतनाच कामाचेर परत भरती जाल्ल्या 47 कामगारांक कायम करपाचो निर्णय वेदांता कंपनी वेवस्थापनान घेतला। वेदांता कंपनी व्यवस्थापनाच्या या निर्णयाक लागून कामगार सामके खोशी जाल्यात। वेदांताच्या कामगाराचो चार्टर्ड ऑफ डिमांड मान्य करून ते विशीं सेटलमेंट केल्ले आसा। तशेंच कामावयल्यान काडून उडयल्या उपरांत कंपनीच्या नवीन प्रस्तावा प्रमाण कामाचेर परत रुजू जाल्ल्या 47 कामगारांक कायम करपाचो निर्णय घेतला। येता त्या ऑक्टोबराच्यान हो निर्णय लागू जातलो। मेळून 132 कामगारांक ह्या सेटलमेंटाचो लाव जातलो। वेदांता मायनिंग वर्कर्स युनियनान कंपनीच्या निर्णयाक येवकार दिला। जेन्ना जो इन्सिडंट जालो तेन्ना कामगारांक घेवपाचे आसले तेन्ना 2 ग्रूप जाल्ले। जेन्ना पयले बेगीन जे 93 लोक जॉइन जाल्ले आनी मागीर जे सीएमान आमदारान ते सांगून तांकां सेकंड विंडो ओपन केल्ली आनी ते 48 लोक 50 जाण जॉइन जाल्ले। तेच्या उपरांत हो सीओडी आमचो चालू जालो। सीओडी चालू जाल्या उपरांत तांकां खंय तरी लोकांक कामगारांक जे मागीर जॉइन जाल्ले 50 जाण तांकां भंय आसलो मनाक की आमी फिक्स जाय का ना जाय, कित्याक तांकां रिट्रेंच केल्ले फ्रेश घेतले। तेंची सॅलरी सुद्दां 25% डिडक्शन केली। कित्याक उदाहरण म्हणजे की आमचे जे भाव कामगार हांगा येयल्या कुडलीसून ते भाव आमचे अजुनूय 12-15 वर्सांनी कन्फर्म जावना प्रोबेशन पिरियड आहा, म्हणून तांकां एक भंय निर्माण जालो। जो हो आतां आमचो सीओडी जाला चार्टर्ड डिमांड तेन्ना त्या हेका कामगाराचे जे बेनिफीट आसले 10,300 एवरेज दिवन कंपनीन आनी खुबशे बेनिफीट आमकां दिलेले आहा। आनी हेंकां 47 लोकांक जे फिक्स केले खरेंच वेदांता कंपनीचे हांव देव बरें करून म्हणटा। आनी कामगारान आमकां सपोर्ट दिलो आनी मॅनेजमेंट जी टीम आहा जी सीधा आसली पयली आनी वेदांता जाले कामगारांक सगळं आयज पर्यंत सांबाळ्ळे। जो आमचो सीओडी म्हणजे सेटलमेंट हो पेंडींग आसलो तो आमी 25/8 म्हणजे ऑगस्टाचे 25 तारखेक आमी तो सायन केला। आनी बऱ्याची गोष्ट अशी की चवथी पयली आमी कामगाराक जे उतर दिल्ले ते कामगारांक उतर म्हणजे आमी पाळ्ळा। दुसरी गजाल सेटलमेंट आमचो जाला तो 10,300 जाता आनी तितून एक म्हत्वाची गोष्ट ती म्हणजे आमी 47 लोकांक आतां हे टायमार कन्फर्म केल्या। केन्ना हिस्ट्रीन जावंक ना ती गजाली घडल्या, कित्याक सेटलमेंट जाल्या उपरांत समज जर कोण कन्फर्म जाता जाल्यार ताका फिटमेंट बेनिफीट मेळना, पूण हे फावटी आमी तो फिटमेंट बेनिफिटूय तांकां दिला। तांकां प्लॅटरायजान वाड जातली, वयल्यान अपग्रेडूय जातले। सो म्हाका सांगपाक दिसता इतकें की मॅनेजमेंटान आमकां टोटल मॅनेजींग कमिटी आनी टॉप मॅनेजमेंट हेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट दिलो आनी हो आमचो सेटलमेंट सायन जालो। आतां 25 तारखेक सायन जालो आनी आयज आमी तुमचे कडेन येयले आहा। ताचे फाटल्यान एक कारण आसा की सायन जाल्या उपरांत ती कॉपी RNC कडेन गेली। RNC कडेन रजिस्टर जावपाक जाय आसली, ती रजिस्टर जावन म्हाका काल पयर मेळ्ळ्या। सो ताका लागून हांवें समती कमिटीची मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलें अशें आसा, आमकां ही गजाल कामगारांक कळोवंक जाय जावं लोकांकूय कळोवंक जाय, कित्याक आयज सिच्युएशन कितें आसा मायनिंगाचें सगळेंच जाण जाणा। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।